गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. चवथीची उर्बेभरीत परबी भेटयता आनी हांव दिप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गोंयकारांच्या उमेदीची परब चवथ. मानाण्याच्या गडगडान गणपतीचे घराघरांनी आगमन. गोंयकार चवथीच्या मुडात. राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंयकारांक दिल्यो चवथीच्यो परबी. मुख्यमंत्री म्हणटात चवथ परब स्वयंपूर्णतेचें प्रतीक. वेंझी आनी जिताचे चवथीचे संदेश. नव्या संसद भवनांतल्यान आतां चलतलो राज्य कारभार. जुने संसद भवन आतां संविधान भवन. प्रधानमंत्री मोदींची घोशणा. कामगार फुडारी पुती गांवकार शेतान करता वेगवेगळे प्रयोग. केशाराम चित्रदुर्गाची सुपारी आनी काळ्या हळदीची केले लागवड. पारंपरीक सारणी विकून दारवानोळेच्या सोनू गांवकारान उबो केला संवसार. भुरग्यांक दिलें शिक्षण. शिकिल्ले चली मात बेरोजगार. आनी तळ्याचे सोबितीकरणाची मागणी. पार्किंग प्रकल्प नाका. चावडी काणकोणच्या व्हडल्या तळ्याचे करात सोबितीकरण. थळाव्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. गोंयकारांच्या उमेदीची परब चवथ. मंगळारा सकाळी गोंयांत घराघरांनी गणपती बसले. माराण्यांच्या गडगडान गणपतीक लोकांनी येवकार दिलो. कोणागेर 1.5 दीस, कोणागेर 5 दीस, जाल्यार कोणागेर 11 दिसांचो गणपती. फुडले 5 दीस गोंयकार चवथीच्या मुडान. पळोवया गणपती पुजेची खिणचित्रां.
गोमंतक टुडे बुलेटिनान घेवे एक ल्हानसो विसव खंयच नाकात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. समेस्त गोंयकारांक चवथीची मना काळजां सावन परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, भाजपा एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष. समेस्त गोंयकारांक चवथीची मना काळजां सावन परबी. ही चवथ तुमच्या जिवितांत सुख आनी समृद्धी घेऊन येवं, हीच गणपती लागीं प्रार्थना. आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. सगळ्या गोंयकारांक चवथीची परबी. चवथ बरी उमेदीन साजरी जावची इतलीच अपेक्षा. परबी भेटोवपी ॲडव्होकेट अमित सावंत, सरपंच मांद्रे. सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव रमाकांत गांवकर, एक्स सरपंच आणि ॲक्टिंग पंच विलेज पंचायत केलो पालदाबाळ. त्याच बरोबर माझे बंधू मिस्टर बारकेलो गांवकर आणि त्याच बरोबर ॲडव्होकेट आतिश गांवकर. आमच्या फॅमिली वतीन सगळ्या समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणरायाकडे मागता की सगळ्या संबंध गोंयच्या गोमंतकी लोकांक की सगळ्यांचे जे व्यवस्थित त्यांचे मनोकामना आसा ती गणरायान पूर्ण करून दिवची. तर समेस्त गोंयकारांनी इको फ्रेंडली गणपती उत्सव साजरो करचो, जेणे करून सगळे कडेन म्हणजे प्रदूषण मुक्त एनवायरमेंट क्लिअरन्स सगळ्यांनी दवरचो पब्लीक कडेन. हांव रिक्वेस्ट नवनिर्वाचित सरपंच किल्लोपाल दाबाळ यांच्या समस्त गोंयकारांक चवथीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि एक विनंती करता, अति उत्साहान वचून फोग बी चड म्हणपाचो मर्यादीत जावपाचो फोग. ताजो वायट उपेग कांय जायना, वयल्यान नुकसानच सगळें देवरां आनी हें तें. आनी शक्यतो इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन करचें. विसव उपरांत परत एक फावट येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. चवथ स्वयंपूर्णतेचें प्रतीक. समेस्त गोंयकारांक चवथीची परब अशे शब्दांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक चवथीच्यो परबी दिल्यो. मंत्री गोविंद गावडे, आमदार वेंसी वेग, अजीत आरोलकाराचे गोंयकारांक चवथीचे संदेश. नमस्कार. सगळ्यात पयली चवथीच्यो गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्यांक खूब खूब परबी. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्वरीत परबी दिता. 1.5 दिसाचो गणपती, 5 दिसाचो गणपती, 7 दिसाचो गणपती आनी परत अनंत चतुर्दशी जायसरी गणपती. असो 11 दिसाचो गणपती पर्यंत गोंयांत प्रत्येकाच्या घरात आनी सार्वजनीक गणेश उत्सव आमी व्हडा उमेदीत आमी मनयता. सगळ्या गोंयकारांक चवथ हो सगळ्यांत व्हडलो सण आनी तितक्याच व्हडा उमेदीन आमी सगळे जाण एकत्र येवन मनयतात. म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपल्या पारंपारीक घरात म्हणजे गांवांतल्या घरात वचून चवथ मनोवपाचो उत्साह हो वेगळोच उत्साह आसता. आनी गोंयकार चवथीचो उत्सव हो तितक्या व्हडल्या उमेदीन मनयता आसतना आमकां दिसता.
चवथ म्हणजेच स्वयंपूर्णतेकडे व्हरपी उत्सव आसा. तुम्ही जर पळयशात गणपतीची मुर्ती ही आमच्या मातयेपासून गणपती तयार करतात. चवथीची माटोली ही रानात मेळपी सगळी फळां फुलां पत्री हाज्या पासून आमी माटोली बांदता आणि प्रत्येक चवथीक लागपी सगळ्यो वस्तू भाजये पासून ही माटोलेच्या सावना पर्यंत आमच्याच परिसरात मेळपी हाज्याच पासून आमी हाडटा. आणि म्हणून तर हांवें म्हटलां की स्वयंपूर्णतेक पूरक आसपी उत्सव म्हणजे चवथ उत्सव आसा. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता ही चवथ मनयता आसतना स्वयंपूर्णते कडेन परत एकदा नेटांत कामाक लागुया. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया. हांव चवथीच्यो सगळ्या जाणांक फुलवणीक परबी दिता. चवथीच्या निमित्तान आमी नेवऱ्यो फराळ होय खूब मोठ्या प्रमाणात करता. म्हाका दिसता ह्या फावटी आमी सुरू केल्लो चवथ ई बाजार खूब मोठ्या आमी स्विगी बरोबर टायअप केला आणि ताका रिस्पॉन्सूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक लागला. एके वटेंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी आमच्यो महिला भगिनी ह्यो चवथीच्या ई बाजाराचेर आपलो जे पदार्थ नेवऱ्यो शंकरपाळे तयार करता ते विकपाक रेडी आसात. आणि समेस्त गोंयकारांनी वोकल फॉर लोकल ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमच्याच गोंयकार भाव भयणींनी तयार केल्ल्यो लाडू चकल्यो नेवऱ्यो ह्यो सगळ्यो विकत घेवचे आणि चवथ ई बाजार हाकाय सपोर्ट करचो. नमस्कार सगळ्यांक गोंयकारांक गणेश चतुर्थीचे खूप खूप शुभेच्छा. अशेंच गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद सगळ्यांचेर आसचे आणि सगळ्यांक सुख आनी समृद्धी मेळची अशेंच गणपती बाप्पा कडेन मागता. चवथीची तुमकां सगळ्यांक परबी. सगळे म्हज्या हिंदू भाव भयण्यांक हे परबे सुखा समाधान वाचून तुमकां सगळ्यांक सुख आनी शांती आंवडेता. चवथे हे परबे आमी सगळे एकठांय येतात. वर्सभर आमी सगळे बिजी उरतात पूण चवथेचे निमान आमी सगळीं घरां एकठांय येवन पोरनो यादो वयर काडटात. चवथ हो फकत धार्मिकूच न्हू पूण हो जावन आसा एक सामाजीक परंपरा. परत एकदां तुमकां परबी दिता आसतना हेच मागता की देव गणपती आमचें जिवीत आनी सुखान आनी समाधानान भरूं. विश यू ऑल अ हॅपी गणेश चतुर्थी. थँक्यू. देव बरें करूं. देशाच्या इतिहासीक पोरण्या संसद भवनाक मंगळारा निरोप दिलो. चवथीचे मुर्तार मंगळारच्या नव्या संसद भवनात राज्यकारभार सुरू. जुन्या संसद भवनाक निरोप दितना सेंट्रल हॉलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक दोनूय सभाघरांच्या खासदारांक संबोधित केले. जुने संसद भवन आता संविधान भवन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ही घोषणा केल्या. आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं. संसद के नए भवन में बैठने वाले और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं. लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं. मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए. और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए. इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए. ताकि ये
हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कामगार संघटनांचो फुडारी पुती गांवकार शेतात रमला। आपले 70तले घरात शेतातले नवे नवे प्रयोग करीत आसा। पळोवया पुती गांवकाराच्या शेतातले प्रयोग। कामगार आंदोलनां जावं वा मायनींग आंदोलनां, हे सगळ्या आंदोलनांनी आमकां एक हमखास चेहरो दिसता, तो म्हळ्यार पुती गांवकर. पुती गांवकर सद्याक शेतात वेगवेगळे प्रयोग करपाक गुंतल्यात. सुरुंगुली 70 आपले मूळ घरात आनी केशर आंब्याची कलमां, काळी हळद, चित्रदुर्गेच्यो सुपाऱ्यो अशे तांचे प्रयोग यशस्वी ठरतना दिसतात. वेवसायीक दृश्ट्या केशर आंबे हे परवडपा सारखे आसता अशे गांवकार सांगतात. केशर आंब्याची 150 कलमां तांणी घाल्यात. प्लांटेशन आसा, हे प्लांटेशन उरून केला आणि न्यू हाय डेन्सिटी प्लांटेशन, मँगो प्लांटेशन हे जे नवीन टॅक्नीक आसा त्या प्रमाणे करपाक प्रयत्न केला. गेल्या वर्सा म्हाजो एक प्लॉट आसा, गेल्या वर्साचे प्लांट जे आसा ती 50 प्लांट ती सायडीक आसा आणि हे ताका एक्सपेन्शन आणि वो एक्सक्लुझिवली ज्या जाग्यार हांगा बाकीचे कसले पीक येयना तर ते एक प्रयत्न करता की हांगा कशें डेव्हलप केल्या नंतर कितें जातलें, कितें यील्ड मेळटलें, कशें मेळटलें. ओके. सो हे तुम्ही आता मँगो लायला ते कसली केशर जाय. कारण केशर ही जर तूं कमर्शियली वयतलो जाय जाल्यार केशर मँगो जो आसा तो इयरली लागता. ओके. जे आमचे मँगो आसात म्हणजे आमचे कडेन आसात तशें तुजे मानकुराद वा बाकीचे आसा ते ऑल्टरनेट इयर मेळटा आणि हे इयरली मेळटा. म्हणजे कमर्शियली वायेबल जे मँगो आसात ते हे प्लांट वायेबल आसतात, ते वायेबल जायना कमर्शियल पुरते. खावट्या पुरते आसा जाल्यार दॅट इज ओके, डिफरंट. पूण कमर्शियली वयतलो जाल्यार आमचे जे लोकल आसा ते कमर्शियली कोताय आणि हे इयरली मेळटा. सो अशी कितली कलमां केशर? साधारणपणे माझे 150 कलमां आसात आणि प्रयोग म्हणून करता. आणि पोरू तुम्ही लायले त्याचो रिजल्ट कितें? त्याचा रिजल्ट साधारणपणे आज माझे इतले येयल्ले आसात. पण त्या कटिंग वगैरे करचें पडटा. जेन्ना हाय डेन्सिटी लायता ताका कटिंग इयरली करचें पडटा. ॲटलीस्ट फर्स्ट 3 इयर्स तरी करचें पडटा. तशें म्हाजे कडेन वेगळी वेगळी कलमां आसात. म्हणजे म्हाजे कडेन तुजो वेगळे वेगळे आंबे जे पयलींचे आसात त्या जाग्यार हांव खंय तरी गाडी घेवन गेलां थंयच्यान वेगळी वेगळी कलमां हाडलेली आनी म्हाजे कडेन आसात, वरायटीज आसात. ओके. म्हणजे म्हाजे कडेन लंगडा सुद्दां आसा. चित्रदुर्गेच्यो सुपारी 4थ्या वर्सा सावन उत्पन्न दिवपाक लागतात. चित्रदुर्गेच्या माडयांक सुपारेची 5 ते 6 शिपटी मेळटात म्हणून गांवकार हांणी सांगलें. सुपारी जे हे आसा ते सगळे चित्रदुर्गाचे हे आसात क्राफ्ट आणि ती जे आतां लागल्यात ते 2020 ह्यो आमी हाडलेली पयली आणि त्याच्या पयलींच्यो मोठ्यो ज्यो आसात ते 2007 आणि हे यील्ड जे आसा साधारणपणे 34थ्या वर्सा आमकां हे मेळटा, इन्कम ताचें मेळटा. आणि हांगा जे वॉटर डेवलप हे करतात ते सगळे वयर न्हंयक एक पायपलायन लायिल्ली आसा आणि थंयच्यान हांव सकयल्यान हांगा पाणी हाडटा आणि हांगा टँक बांदलेलो आसा आणि तातूंतल्यान वॉटर पायपलायन रेन वॉटर पायप म्हणून आसा तातूंतल्यान ते घालता. म्हणजे ताका इलेक्ट्रिसिटी लागना, ताका बाकीचे कसले एडिशनल एक्सपेन्सीस लागता. डायरेक्ट ते टँकांतल्यान रेन वॉटर पायपांतल्यान ते स्प्रे जाता. आणि कितल्या वर्सांनी लागता ह्यो? साधारणपणे 5व्या वर्सा तरी लागता. हां. आणि तेचे कितें बेनिफीट कितें? बेनिफीट म्हणजे हे चड मेळटा, यील्ड चड आसता. हां. कारण ताजे आमी आतां आमचे लोकल आसात ते 3-4 मेळटा. पूण हांगा साधारणपणे म्हाका जर अंदूक मातशे त्रास जाले कित्याक अंदूक हें जालां गरमी जाल्ल्या कारणान आनी पावस लेट जाल्ल्या कारणान 2 शिपणी आमची जळ्ळी. साधारणपणे मेचे 1 शिपणी आणि एप्रिलाचे, नाजाल्यार 5-6 शिपणी म्हाका नॉर्मली प्रत्येक झाडाक 5 ते 6 शिपणी येतात. तुवें जर पयलें हांगा झाड. सगळ्यात महत्वाची लागवड पुती गांवकर हांणी केल्या ती म्हळ्यार काळी हळद. हे काळी हळदीची कांय रोपां तांणी मणिपूरच्यान हाडिल्ली. ही हळद सामकी वखदी. कसले ही आसा ही काळी हळद. दीस इज अ मेडिसिनल प्लांट
आणि हे जे प्लांट आसा ते मेडिसिनल असल्या कारणान तो एक हांव प्रयोग करता की बाबा हें जर यूज केलें जाल्यार आनी हें सगळें ऑर्गॅनीक आसा हांव केन्ना कॅमिकल यूज करीना टोटल म्हाजें प्लांटेशन जें आसा तें सगळें ऑर्गॅनिकाचेर आसा सो आतां ही काळी हळद म्हणजे तुमकां रोंपे बी हे खंय मेळ्ळे हे रोंपे हांवें मणिपूरच्यान हाडलेले कोणाचे थ्रू आनी ते मणिपूरच्यान नॉर्थ इस्टाच्यान ते हाडून घेतलेले एक 5-6 मुल्ले हाडून घेतले ओके 2021 हां आनी ते मागीर गेल्या वर्सा ते लायल्या नंतर हें करून तितलें एक्सपेन्शन केलें आनी ते फुडल्या वर्सा आनी एक्सपांड केलें ओके आनी तुमी मेळ्ळ्या तुमकां ती हळद थोडी पीक काडली पूण आमी अजून यूज हें करूं ना हां फक्त पानां यूज करतात काडो बी तसलें करतात ओके आनी तेजें कितें मेडिसिनल म्हणजे कितें मेडिसिनल म्हणजे ते हेल्थ जी आसता तुजी बॉडी डिऑक्सिडायज जावपाक आनी तेजे खूब मेडिसिनल म्हणून हेतूनय यूज करता औषधां आयुर्वेदीक मेडिसीन आसता पळय तातूंत ती यूज करता एकंदर पळयत जाल्यार पुती गांवकर हांणी आर्थीक नदरेन परवडपा सारके उत्पन्नाचे प्रयोग केल्यात आनी ते यशस्वी ठरतात निमणे शेतकाऱ्यान हार्डवर्का परस स्मार्टवर्क करप आतांच्या जमान्यांत म्हत्वाचें तशें केलें जाल्यारूच शेतकार 4 पयशे मायज जोडपाक शकतात गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार सगळ्यांक गोंयकारांक गणेश चतुर्थीचे खूप खूप शुभेच्छा अशेच गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद सगळ्यांचेर आसचे आनी सगळ्यांक सुख आनी समृद्धी मेळची अशेंच गणपती बाप्पा कडेन मागता धन्यवाद. विशिंग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी गणेश चतुर्थी. सगळे गोंयकारांक आनी सगळे म्हापशेकारांक चवथीची उनुनीत कोल्ली. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of togetherness. गणपती बाप्पा मोरया. समेस्त गोंयकारांक चवथीची मना काळजांतल्यान परबी भेटोवपी केदार नायक आमदार साळगांव मतदारसंघ. नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत आज एक महत्वाचो गेस्ट आयला. आमच्या मदीं आसात फादर विक्टर फेर्रांव. फादर तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळीत येवकार दिता. फादर तुमी जाणा आसतले हालीं तेंपार न्ही धार्मीक व्यासपिठा वयल्यान ते खंयच्याय धार्मीक जावं चडांत चड खवदळ निर्माण करपी वक्तव्यां करतात आनी लोकां मदीं एक उचंबळाय वाडोवपाचो प्रयत्न जाता. हांव सगळेच धर्मा बद्दल म्हणटा पूण हालीं गोंयांत आमकां एक 2-3 वेळार कांय अशे बरे नांवाजते पाद्री अशे तरेन उलयता आसतना आमकां दिश्टी पडल्यात. शिवाजी बद्दल एकल्यान म्हणलें, मागीर एकल्यान वालंकिनी वचून कांय स्टेटमेंट केले, ते कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी काल आर्ची बिशप तांणी बी बडी मारल्या की अशे तरेन उलोवचें न्ही, सभे माजार लोकांच्या मुखार अशे तरेन उलयता आसतना एक तारतम्य आसचें. पयलीं कितें जातालें आमी उलयताले तशें, पयलीं कितें जातालें की कोणीय कितें जर उलयलो न्ही तशें इतलें भायर पावनाशिल्लें. आतां चर्चीच्या व्यासपिठार सुद्दां उलयता आसतना थंय मुखार कॅमेरा आसता. पाद्री जर उलयता जाल्यार लोक गंभीरतायेन घेतात, ताजे मुखार रोखडें ताजें व्हायरल जाता. सो अशे तरेन जेन्ना जाता, अशे तरेन जेन्ना उलयतात हेट स्पीच म्हणून ते मुखार येता. सो दुसरे समाजा मदीं द्वेश पातळावचो न्हय, दुसरे समाजा मदीं उचंबळाय जावपी अशे तरेचे वक्तव्य करचे न्हय आनी दुसरे समाजाक भडकावन घालचें न्हय. कारण निमाणे आमी एका पिसफूल सोसायटीन रावतात. गोंयांत तर 2 धर्माचे लोक सामके पिसफूल 6-12 वर्सां रावतात. सो ही जी पळय आमचे कितें शांतिकाय, सलोखो आनी भावपण पळय जें आसा तें तिगोवन दवरपाक जाय. सो तुका दिसना की हेट स्पीच जे पळय जाता ताजी ताबडतोब दखल घेवन ताजे संदर्भान ताजें कंडेम करप हें आमची एक समाजांतले एक प्रगतीशील समाजाचे घटक म्हणून आमची जापसालदारकी.
म्हाका दिसता हालींच्याच दिसांनी अशें घडलां ताची कारणां कॉम्प्लेक्स ती आमी अशी सिम्प्लिफाय करूंक जावची ना. आमचो समाज पीस लवींग, शांती आमकां चड गरज. आमी इवन क्रिस्टियन्स वी आर ऑल पीस लवींग. डजंट मीन तेमी आमचे कोणूय धर्मगुरू पाद्री जावं इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशन कितेंय उलयलें कांय पावटी विदावट प्रॉपर रिफ्लेक्शन आनी अशें जावन आमच्या क्रिस्तांवांच्या फुड्यान भावना दुखता. सामकें बरें म्हणलें. नायस. तितून आमी देखून मातशे आमी आमचे भावभावपण पाद्रीपणाचे आनी तातूंतूय आमकां मातशें आमी भागीदारशे जाता. सामकें. आमी कांय कितें करिना दुसरे कडेन आमकां ते नदरेन पळोवंक शकता. सामकें. सो हें आमी सगळे वी आर इन द सेम बोट. सामकें. आनी ह्या पासत न्हू म्हाका दिसतालें आमी एक मातसो दोळो घालुया आमच्या कम्युनिकेशन समाजांत पब्लीक स्फियर आहा. वेन वी कम इन पब्लीक, आय एम अ पब्लीक फिगर रायट नाव ऑन दीस प्रोग्राम. I come in public. I need to come in a dignified manner. Yes. आनी रिस्पेक्टफूल कम्युनिकेशन म्हजें जावंक जाय. सामकें. म्हजें मत क्लियर अंडरस्टँडींग जाता तशें दिवपाचें. सामकें. आनी तेच बरोबर म्हजें कडेन दुसरें मत आसत तें देखून मांडपाची पद्दत आहा. एक्झॅक्टली. टू डिसएग्री एंड एग्री. एक्झॅक्टली. हांवें हेका एथिक्स आसतलें, हेका एक तरी मार्गदर्शन आहा. बरोबर. आनी कांय पावटी कडेन आमी आतां सगळेच मार्गदर्शन सोडून गेल्ले काय एक म्हज्या मनान येता की आमी भारतांत आनी गोंयांतूय ताचो प्रभाव जाला आतां इन अ पॅथॉलॉजिकल डायलॅक्टिक्स. वी आर नॉट लिसनींग. एकामेकाक आमी आयकोना. सामकें बरें सांगलें तुवें. नायस. वी आर ओन्ली स्पिकींग. येस. उलयता आनी रियॅक्टींग. एक्झॅक्टली. रियॅक्ट जालें की ना तुवें कितें म्हणलें हांव तुका धरूंक भोंवता. एक्झॅक्टली. म्हणटच म्हाका दिसता हें आनी इतलेंच न्ही म्हणलेंच न्ही हांवें जर कितें वेगळे अर्थान जर म्हणलें आनी ताचो वेगळोच अर्थ काडून हें करता म्हणटकीर आमी उतरां सुद्दां आतां जोखून आनी सामकी विचार करून उलोवपाक जाय जेन्ना पब्लीक फिगर आसता. असले दीस येयले तितले सुटकेचे मनान उलोवपाक जावचें ना काय असलोय भंय येता. सामकें. फ्री स्पीच म्हण आहा बट इट कॅनॉट टर्न इन टू हेट स्पीच. दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. एट द सेम टायम आमचे दोनूय बाजू पळोवपाचें म्हजें मन. एक हांव आय एम नॉट एक्सेप्टींग दीस स्पीचीस लेट अस कॉल देम स्पीचीस बट दे आर रिलिजियस स्पीचीस वीच आर आमगे धर्मान जाल्यो हांव मानून घेता आमी चुकले. सामकें. चूक जाता सगळ्यांक कोणा कडेन जाता. सामकें. ती एक जालीच. आतां हाव डू वी डील वीथ दीस. येस. हो एक प्रश्न. एक आमच्या समाजांत कम्युनिकेशन सदांच आसलें. बरोबर. आमचे गांवपण चलताले एका तेंपार गोंयांत तर. बरोबर. आनी मनीस बसताले उलयताले गांव चलयताले. बरोबर. आनीक आतां पब्लीक स्फियर येयलां तेन्ना तें विलेज स्फियर आहलें. करेक्ट. तातूंत तें चल्लें. आतां नवें मार्गदर्शन जाय काय. हो गूड पॉयंट. आतां हें पब्लीक स्फियर म्हज्या हातान पडलेलें आहा मोबायलाक लागून. सामकें खरें. आनी म्हज्या हातान एक टचाचेर हांव काडटा आनीक कितें कोणाचो व्हिडियो काडटा वो हांवूच म्हजो व्हिडियो काडटा उलयतां. बरोबर. एंड दीस डेमोक्रेटायजेशन ऑफ लेट अस से टेक्नॉलॉजी सगळ्यांच्या हातान आयली. बरोबर. ताचो एक प्रभाव समाजाचेर जाला. खरें. एंड देरफॉर एज टेक्नॉलॉजी ग्रोज करेक्ट आमचे एथिक्सूय बराबर वाडूंक जाय. आनी तें आतां तुवें म्हणलें तशें डेमोक्रेटायजेशन म्हणजे तें आतां मोबायल सगळ्यांच्या हातान पावला. पयलींच फक्त इंटलेक्च्युअल किंवा विचार घेवपी लोकांचेच न्ही जांकां विचार करूंक येना जे अनपड म्हणूं येतात तांचे सुद्दां हातान पावला. सो कितें रिएक्शन येतलें. आमी वी हॅव रिच्ड वॉट वी कॉल द पोस्ट लिटररी स्टेज. सॉरी पोस्ट लिटरेट स्टेज. येस. आतां कितें कोण शिकून सवरिल्लो एका तेंपार. बरोबर. एका तेंपार शिकून सवरिल्लो आहलो तो म्हणल्यार बरोवंक जाणा वाचूंक जाणा सारकें तो मनीस. आतां बरोवंक आनी वाचूंक जाय म्हणना. सारकें. तुका व्हिडिओ मेळटा तुका इन्फॉर्मेशन येता. बरोबर. म्हणटच धबधबे येतात. खूब इट इज लायक यू आर ओवरलोडेड. एक्झॅक्टली. बाय इन्फॉर्मेशन. वी आर इन टू इन्फॉर्मेशन एज. आनी ह्या पासत सी थिंग्स आर ग्रोईंग अरावंड अस. आनी आमी विचारवंत मनशांनी तेच बरोबर विचार करूंक जाय. सामकें. हाव आर वी गोईंग टू हँडल
this process which is growing along with us. Yes. This is a good process. I'm not saying it's Exactly. bad. Why we should criticize? This is one of the best process to reach people. To reach people. So एकदम बरें. सारकें. फकत ताचो बरो वापर करूंक, रिस्पॉन्सिबल वापर जावंक, जबाबदारीचो जावंक म्हाका दिसता ताचेर विचार जावपाक जाय. While we condemn what has happened, we also need to understand how we are placed in a context. जो संदर्भ हा तो संदर्भ वळखूंक जाय. आणि तूं म्हणटे फकत कॅथलीक धर्माच्या जे कोण पाद्रीपण काम करपी आहा तांकांच लागना, सगळे धर्माच्या लोकांक लागतात. सगळे धर्माच्या लोकांक लागतात जे वेगवेगळे धर्माचे लोक प्रीच करतात, प्रवचनां सांगतात, धर्माचो विचार मांडटात. त्या सगळ्या मुखार हें आतां आव्हान आसा की टॅक्नॉलॉजी वाडल्या, ती चडान चड तिचें लोकशायीकरण जालां आनी अशा वेळार ही जी पळय साधनां आमी वापरतात ती वापरता आसतनाच खूब जतनायेन वापरपाक जाय, जबाबदारीन वापरपाक जाय आनी आमकां आमची समाजांतली सुवात समजून घेवपाची गरज आसा. रायट. सो अशें करपाक वेळ आतां सारको आमी मुखार पावले. आमचो वेळ आदीं करूंक जाय आसलें पूण देर इज ऑलवेज टायम टू बिगीन. येस. आनी हें आमच्या गोंयांत आमकां दुखता न्हू अशें जालें म्हणटच. मिसकम्युनिकेशन जाता, उचांबडाय जाता. ह्या पासत आय थिंक वी ऑल्सो नीड टू फायंड दीस सोल्युशन. बिसायड्स वी हॅव टू टॉक टू म्हणलें बडी मारली, कोण कितें उलयता एक पावटी आमचे जिबेक आडना म्हणटच आमी इन पब्लीक फिगर्स जे आहा वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल. एक वस्त ते आमी चुकले तेन्ना आमचे वडील आहा न्हू, बरोबर, ते लागता आमचे सांगपाक. सो तशें आमचे बिस्म साहेबान सारकें केलें. बरोबर, सारकें. सगळ्या लोकांक आवडलें. बीजेपीनी तांकां कॉंग्रॅच्युलेट केला, तूं इमिजिएटली हस्तक्षेप केलो. तो पार्ट म्हाका खबर नासली पूण आय एम हॅपी. म्हणजे बिस्म साहेबानूय आपली जबाबदारी दाखयली. सारकें. जेन्ना आमी शिमे भायर घेता सामकें आमकां शीम ह्या हद्दीचे भायर वचप ना. धर्माची शिकण दिवपी मनशान अशे तरेन जबाबदारीन वागपाक जाय. ताणें बरें सांगलें आनी हें खपोवन घेवचें ना, इतली शिटकावणी दिली. हें बरें. दीस इज समथींग व्हेरी नायस आनी गोवन सोसायटी लायकड इट. दॅट्स गुड. दॅट्स व्हेरी नायस. येस. म्हाका कितें एक सांगचें दिसता, युजींग सायकॉलॉजिकल फ्रॉयडाचेच मन घेवन, पूण कितें म्हणपाक जेन्ना हांव उलयता न्हू आय कॅन स्पीक लायक अ फादर फ्रॉम द ऑल्टर. येस. फादर म्हणजे बापूय कहो. सामकें. बापूय म्हणटच तूं अशें कर, तूं तशें कर, तूं तो म्हजो सेर्मान जातलो एक भुरग्यांक. सामकें. हें प्रवचन भुरग्यांक जालें. मागीर ऑडियन्स कसलें जातलें. इफ आय टेक अ fatherly attitude while I preach, audience will be two kinds. Rebellious children, मान कितें रे म्हणटले थोडे. सगळे एकेच भाशेन घेना आमकां. सामकें. ही चोतराय आसपाक जाय म्हाका उलयतना. सारकें. ते म्हणटले रिबेलस जातले ऑडियन्स. भुरगीं गेलीं आमकां बसयलीं तांकां, ती जालीं भुरगीं आयकता. बट देर आर रिबेलस चिल्ड्रन एंड देर आर ओबिडियंट चिल्ड्रन. दोन तरेचे सारकें. म्हणटच दोन तरेचे बापूय आहा, नर्चरिंग फादर्स अँड कंट्रोलिंग फादर्स. यू आर रायट. सारकें. आतां सगळ्या समाजां भितर सगळे पाद्री भितर आसूं शकता. आमचे बी धर्माची शिकवण दिवपी तांचे भितर आसूं शकता. सो वी मस्ट टॉक एज एडल्ट्स येस टू लिसनिंग एडल्ट्स. सामकें. हे मार्गदर्शन पयलें एकेकल्याक. सामकें. सो इट इज डायलॉजिकल. इट इज नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन मी. हांव उलयलो गेलो अशें ना. आमचे आयकतले आहा. बरोबर. त्या आयकतल्यांचेर प्रभाव जाता. इफ आय स्पीक लायक अ ग्रँडफादर दे बिकम चिल्ड्रन. आय रिड्यूस देम टू चिल्ड्रन. अशें जावपाक जायना. सामकें. बरोबर. बरें सांगलें फादर. व्हेरी नायस. सो हांव एडल्ट, तूं एडल्ट. सामकें. आनी एडल्ट कम्युनिकेशन जावचें. बरोबर. एडल्ट कम्युनिकेशन जावंक आमी जायते एफर्ट केल्या. बरोबर. आमचे फादर एडल्टूच कोत्ता. एक चुकोन तो कोण केन्नाय येता. So these are some few things, you know, we need to potun assert करपाक जाय. Yes. The communication म्हणजे one direction न्हू ते. Correct. It comes both ways. सारकें. It also has impact on the audience, on the receiver. And the receiver हा तो message भायर the mode of communication मगे attitude also makes the whole thing. Correct. आणि ह्या पासत आमी हंबल जावची गरज. दोज हू आर इन पब्लीक. व्हेरी नायस. हंबल काय बरो शब्द वापरलो. बरो शब्द. आमी ल्हान जावपाक जाय. सामकें. when we are in public sphere. बरोबर.
अदरवायज वील डिसरप्ट अँड हर्ट पीपल. एक्झॅक्टली तशें जावंक जायना. सामकें खरें. आनी गोंया सारके जाग्यार जंय एक गोंयकारपण म्हणून आसा, त्या गोंयकारपणान भितर मरे शांतिकाय आनी एक भावार्थ आहा. हो भावार्थ दुसऱ्या समाजा बद्दलूय आहा. म्हाका एक म्हजो फ्रेंड सदां सांगतालो, तो इगर्जेन वचून बसतालो खंय, इगर्जे देखून राव हिंदू भाव म्हणून गेलो, पूण ताका केन्ना खंय कोणें त्रास दिलो ना, बरो बसयलो, ताच्या तोंडान आनी कितें पडचें ना हाची जतनाय घेतली, पाद्री ताका बरो खंय सांबाळटालो. सो दीस इज हें आमचें ट्रेडिशन. हय, हें आमचें ट्रेडिशन. आतां हांव येवच्या आदीं म्हाका इगर्जेन एक आमचे इगर्जे मुखार एक हिंदू बायल भाजी विकता. हय, ती येयली आनी रिक्वेस्ट केलो म्हाका रिक्वेस्ट केलो, म्हणजे आमच्या कोणाक केलो आनी तो म्हाका मेळ्ळो. भाजी हिंगा धरून घरा येता, हाल्या येवन पोत्ता, पोत्तून वता. म्हाका हांव हिंगा येवच्या आदीं इकोन्नी केली हांवें तांकां, दवर म्हणलें हिंगा दवर, आनी त्या रुमाक लॉक मारलें कोण व्हरत. आनी ती फाल्यां येतली मागीर रावता ते व्हरपाक. सारकें. हें कोर्डियल रिलेशन, मनशाड रिलेशन आहा. सामकें आसा, सामकें आसा. आमच्या गोंयांत तर सारकें आहा. सामकें आहा, बरोबर. सो आमी आमच्या गोंयांत ही शांती इतली मोगाची. तुमी आमी आयकोता ल्हानपणांसून, हांव चिंचोणकार, कुंकळ्ळी शांता दुर्गा इतली सारकें व्हायलंट देवी आमच्या, अशें ताचें सारकें भायर भायर रूप दाखयलो. आनी आमच्या गोंयांत शांती शांत सारकें म्हणटच ही शांती बरोबर आमच्या भुंयेंतूच आहा. ती सामकें खरें. आमच्या रक्तान ती येता, मागीर आमच्या जिवितान येता. सो आय फील वी शूड नॉट लूज दीस मोमेंट. सामकें. हो मोमेंट मातसो. आनी फादर हें न्ही, हांव आमचे कांय हिंदू व्हायलंट भावाक भितरूय पळयता, कॅथलीक कम्युनिटीन आमचेर इतलें केलें. मागीर तेन्ना 500 वर्सां पयलीं कोणे तरी धर्म लादलो, कोणे तरी इन्क्विजिशन लादलें, कोणे तरी अशे तरेचे जुलूम लादलो. हें फकत हिंदूचेर न्ही, कॅथलीक भावाचेर, इन्क्विजिशन हें कॅथलीक भावाचेरय लादलें न्ही. सो गोंयचो ह्या सगळ्या इन्क्विजिशनांतल्यान, धर्म लादपांतल्यान जो पळय मनीस तयार जालो तो गोंयकार जालो. ताचे भितर एक भावपण आनी एक सोशीकपण भितरल्यान वयर आयिल्लें आसा. हें आमचे पास्ट जो आहा, आमचो हिस्ट्री जावं पास्ट हॅज बीन वुंडड पास्ट. येस. आमचे पास्ट, मोस्ट ऑफ आवर पास्ट इज वुंडड पास्ट. करेक्ट. म्हणटच पूण आमी तें जे भाशेन हील केलें, सारकें, जे भाशेन हील जालें, बरोबर, जो वेळ आमी काडलो बरोबर त्या उपरांत, सारकें, आय थिंक दॅट इज आवर अचिवमेंट. And that is threatened now by this type of discourse. Yes. एरपोरी आमी उलयले, एकामेकाक आमी सकल घालूंक काडले, बरोबर, जाल्यार हें पॅथॉलॉजिकल डायलॅक्टिक्स चलत रावतलें. एक्झॅक्टली. केन्ना तरी तें सोंपोवपाक जाय, केन्ना तरी सोंपोवपाक. सारकें सारकें सारकें. आनी हें सोंपयता तेन्ना आमकां दोगांयनी समाजान सांगाता एकठांय करपाक. सारकें. आनी तातूंत भितर फादर तेंय आहा न्ही, चर्च ही जी पळय धर्म संस्था आसा, ही आतां सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकठांय येवन एक पिसफूल सोल्युशनाचो प्रयत्न करता न्ही. चर्चीनूच केलां, पिलार सेमिनारीन फाटली आतां 25 वर्सां जालीं. वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक एकठांय हाडून तांच्या भितर एक समजिकाय निर्माण करपाचो प्रयत्न इतले वर्सां जाता. चर्चीन केला. राशोल 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती वर्साच्या वर्सा करता. एक्झॅक्टली. आनी आमच्या मदीं तसोच एक विशय घालता, सगळे धर्मांचे मन ताचेर हाडटा आनी प्रश्न घालून एकामेकाक चाली बोली म्हणून डायलॉग करता. बरोबर. म्हणटच आमचें अंडरस्टँडींग वाडोवंक, एकामेकाची ओळख घेवंक, एकामेकाक सारकें वळखूंक, बरोबर, डायरेक्टली आमचे राशोलूय आमी कितें करता तें तांकां समजोवंक, हें सगळें आमी करीत आयल्या. आनी पिलारूय करता. म्हणटच त्या भायर एक इगर्जांनी देखून केल्या, एक इगर्जांनी जंय चड हिंदू आसता. करेक्ट. थंय तुका मडगांव खबर आसतली, क्रिस्मसाक होली स्पिरीट चर्च जेवण घालता. सारकें. जेवण घेता सगल्यांक, बरोबर, सांगाता. क्रिस्तांवांक न्हू, आमचे हिंदू प्रॉमिनंट सिटीजन्स ऑफ मारगांव, सारकें, तांकां आपयता आनी बरें जेवण दिता. सारकें. म्हणजे जेजू जल्मला, आमी खुशाल जावया. सामकें खरें. बरोबर. आमचे गोंयकारपण हातून आहा न्हू. सारकें. आमच्या रक्तान तर आमी चॅक केलें DNA, आमचे गडे मेळटलें. सारकें. आतां कल्चर एक आहा मरे आमचो, दुसरो ना. सामकें खरें. आनी ह्या पासत आमी कित्याक वेगळे जातले धर्माक लागून. बरोबर, सामकें खरें. आमी गोंयकारपण सांबाळया. बरोबर. म्हाका कुंकळकाराचें बरें दिसता. कुंकळकार वेगवेगळे धर्माचे लोक आसात, पूण तांचे देवीचें जेन्ना पळय फेस्त जाता किंवा जात्रा जाता, दोगूय जाण वतात, ते देवीचे हाका बरो खानो लायतात. म्हणजे धर्म तेन्ना नासता, तेन्ना एक मनीसपण आनी एक भावपण इतल्या वर्साचें तुमी म्हणलें रगत एक म्हणून तें थंय विजिबल जाता. सामकें. हेर कडेन आमी ओगेपणान पर्यंत जियेता न्हू. सारकें.
सारकें. ओगेपणान तो म्हजो भाव म्हूण हांव जाणा. आमकां ल्हान हांव जल्मलो तेन्नाच तूं कोंकणो अशें म्हणटाले. म्हजी माय म्हणून आमी पयलो कोंकण आहलो हांव दालात. मागीर इगर्जेन येलो आनी क्रिस्तांव केलो. हे भाशेन आमचे गोंयान आसा आमचे. म्हणजे आमचें कनेक्शन आहा. सारकें खरें. सो कनेक्शन ते आमी वी कांट लूज दॅट न्हू. बरोबर. जेन्ना अशें उचांबळोय वाडटा तेन्ना मातशें भिरांत. म्हजो धर्म बरो तुजो धर्म वायट अशें केन्ना कोणें शिकोवना. हें चर्च सुद्दां शिकयना. आतां पळय कितें जाता न्हू. आय फील यू नो इन दीस देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ युजींग वर्ड्स फर्स्ट वीच आर नॉट युनिवोकल सेम इन मिनींग. एक अर्थाची उतरां न्हू. वेन यू प्ले वेन आय गिव यू एन एग्जाम्पल. गेम्स म्हणटाय न्हू गेम्स. देर कॅन बी बॉल गेम्स बॅट गेम्स कार्ड गेम्स कसल्यो गेमी आहा. सारकें. सगळ्यो गेमी एक न्हू. बट आय कॅन यूज द वर्ड गेम्स. आतां एशियन गेम्स आनी कसल्यो गेम्स नॅशनल गेम्स. बट दे वेरायटी इज दे अंडर वन गेम वर्ड. ते भाशेन न्हू गॉड इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पावरफूल वर्ड. करेक्ट. इफ यू लुक एट द वर्ड इट सेल्फ everyone is using the word God. Correct. But everyone is not using it the same meaning. Correct. म्हणटच तो मिनींग सारको ना तर. आतां हांवें देव म्हणलो म्हाका देव म्हणल्यार क्रिस्त जेजू क्रिस्त. सारकें. आनीक आमची ट्रिनिटी. सारकें. तो आतां परमेश्वर. बरोबर. परमेश्वर हें उतर म्हणलें एक उंच देव. सारकें. आतां आमचे भारतीय संस्कृतायेन समाजान संत आमगे सेंट म्हणटा तो मेल्या उपरांत आमचो फादर मोजीन म्हणटा. पूण द आयडिया ऑफ गॉड फॉर हिंदू इज अ सेंट. सारकें. हें धार्मीक ट्रेडिशन. धार्मीक ट्रेडिशनान अशें हें ना कितें म्हणटा तुका वांटे कोरें डिविजन्स ना. बरोबर. इदर दीस ऑर दॅट. वी स्टार्ट थिंकिंग इन दोज मॅनर्स. वेन आय से माय गॉड इज जीसस क्रायस्ट येस एंड यू से Shivaji is God, I may misunderstand thinking then you are placing Shivaji in the place of Jesus. Correct. It is not true. Correct. No Hindu is doing that. Correct. परमेश्वराच्या जाग्यार परमेश्वर आहा. आसाच. ताका नांवां दुसरी. सारकें. तूं पळय आमचे ऋग्वेदान आहा ट्रूथ इज वन बट ऋषीज कॉल इट बाय मेनी नेम्स. करेक्ट. तितून ट्रूथ आनी देव तें गॉड इज वन. म्हणटच जसो देव एक ताका ऋषी वायज पीपल कॉल बाय मेनी नेम्स. बरोबर. तशें जाल्यार ही दुसरी वेगळी नांवां फक्त. देव एकूच. सामकें. आनी जायते देव आहा जे जल्मले मनीस बट दे आर इन नीड ऑफ साल्वेशन. बरोबर. मोक्ष तांकां गरज. सामकें. रावणाक गरज आसली. करेक्ट. मोक्ष. सामकें. मागीर आमच्या शिवाजीक गरज ना. सामकें. फादर तुवें हिंदू मायथॉलॉजीचो अभ्यास केला. तुमकां हो एक अभ्यासाचो विशय आसता न्ही पाद्री. आमकां सेमिनारींत शिकयता. म्हाका न्हू फादर मोजिनान इंडियन फिलॉसॉफी शिकयली. अरे वा. हांव ताचो स्टुडंट त्या तेंपार. आनीक मागीर हांव खूब इंडियन फिलॉसॉफी शिकलो. इवन आय डन अनदर मास्टर्स इन फिलॉसॉफी. ओके. कित्याक म्हजी फिलॉसॉफी मास्टर्स आहा ती फिलॉसॉफी ऑफ सायन्स. मागीर म्हाका फिलॉसॉफी आवडटा न्हू. सो मागीर हांवें पुना तिलक महाराष्ट्रा युनिवर्सिटीन एक आनीक विशय घेतले जे इंडियन फिलॉसॉफीचे. आनी ते म्हाका मागीर लागीं व्हरूंक लागले संस्कृत रायटींग एंड ऑल दॅट. पूण हांव एक्सपर्ट. फादर जुजे पेरेरा हाजे कडेन हांव खुबदां अशी चर्चा केल्या भासाभास केला. अमेरिकेच्या युनिवर्सिटीन भितर धर्मशास्त्र शिकोवपी मनीस आनी इतलो बरो संस्कृत उलयतालो. सो अशे तरेचे लोक गोंयकार जाले आमचे जाणी वेगवेगळ्या धर्माचो अभ्यास केलो आनी धर्मांतली बरी तत्वां फुडें हाडली. सो पाद्री सुद्दां जेन्ना पळय सेर्मांव सांगता ताणें आपल्या धर्माची तत्वां सांगचीच पूण दुसऱ्या धर्माक वायट म्हणचें न्ही. त्याच भशेन हिंदू पळय जर कोणी फिलोसॉफर उलयता तेन्ना ताणें आपल्या धर्माची बरी तत्वां सांगचीच. दुसऱ्या धर्माचेर निसरपाची गरज ना. तेंच बरें तुवें बरें सांगलां. द आयडिया इज यू नो रिस्पेक्टफूल कम्युनिकेशन. येस. जे आमी एथिकल म्हणटा डिग्निफायड वे ऑफ टॉकिंग. आमी सारके बाजारी उलोवप न्हू. सामकें. आमचे कोंकणी भाशेन म्हणटा बाजारी उलयता. आमी उलयता फ्रॉम द ऑल्टर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्शीप. आमी उलयता तेन्ना असली भाशा. करेक्ट.
इवन अदर वेज वालगर भाशा जावंक जायना. सामकें सामकें वालगर भाशा उलोवंक जायना. सामकें खरें. खंयच्याय देवाक बरोबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवूय म्हणटा तुवें बरें सांगलें न्ही, वल्गर म्हणटा तेन्ना दुसऱ्या मनशाक तुजे मुखार कोण रावन तुजे भक्ती भावान तुजे पळय आयकता ताका सुद्दां तुवें बरो रिस्पेक्टफूल ट्रीट करपाक जाय न्ही. करूंक जाय. तें पयलें सांगलें. आतां तुजी लँग्वेज सारकें. नॉट ओन्ली योर कॉन्टेंट. करेक्ट. Your content is maybe right. Correct. But you can't use vulgar style. Correct. Theater style. Correct. You have to use dignified communication styles to talk to the people. Correct. Because आमकां ही ट्रेनिंग आहा पाद्री. ट्रेनिंग आहा. आनी ह्या पासत न्हू these are exceptions. Exceptions should not be made rules. आमी तशेंच म्हणटात these are the exception. हो मनीस चुकलो ताका रोखडीच कोणें तरी ताजे कान धरले, इश्यू सोंपलो. पूण म्हाका तुजे कडेन चर्चा तीच करपाक आशिल्ली की फादर मोइझीन बाबा ताई जो आमकां खूब लागीं कळ्ळें तुका, तो कोंकणीचो एक बरो भक्त, कोंकणीचो प्रचार करपी, तो वेगवेगळ्या लोकांक लागीं देशांतल्यो बऱ्यो देशी भाशा चलपाक जाय म्हणून तो मुखार आयलो. भारतीय तत्व ताणें सांगलें, ताका लागून तो हिंदूक सुद्दां लोक ताका रिस्पेक्टफुलान पळयतात. सो अशे तरेचे खुबशे जाण बरे पाद्री आसात, तेय आमी जाणात. सो एकल्यान कोणें कितें म्हणलें म्हणून सगळ्यांक वायट म्हणचें न्ही. हो तुजो म्हाका हें तुजें तत्व सामकें म्हाका मानलें. आनी कांय बरें तूं पळय, तुका आमी केन्नाय खंयचोय जर बरें कितें क्रिस्तांव धर्माचें एक बरें तत्व जर आमकां कितें मांडपाचें आहा, कोट करप, कोणाक कोट करया जाल्यार आमकां विक्टर फेर्रांवूच लक्षांत येता न्ही. तेंय आसा. हय. म्हणटच हांव मुखार वचून म्हणटलो न्हू, आमकां हें कम्युनिकेशन मॉडल which is more human and humane. Correct. अशें मोगाळ गोंयकारांचे बरोबर आमचे नम्रतायेन आमी करपाक गरज. आनी तें एक निश्काम कर्म जे पळय हिंदू फिलॉसॉफीन म्हणलां तेंय तुमचे भितर आसा. हय. आमी कितें सांगूंक सोदतालो, देर आर 2 types ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. एक आहा स्ट्रॅटेजीक कम्युनिकेशन. स्ट्रॅटेजीक म्हणजे कितें, तुका कितें मेळोवपाक जाय, तुका एक निश्काम ना तुवें, बरोबर, तुका कितें तरी यू हॅव एन अल्टिरियर इंट्रस्ट वायल यू स्पीक. करेक्ट. इफ देर इज दॅट देन देर इज नो ट्रूथ देर. व्हेरी नायस. खरेपण ना थंयसर, सोत ना, सो यू आर नॉट सो सिन्सियर. सो दीस इज अ स्ट्रॅटेजीक कम्युनिकेशन. असली कम्युनिकेशन आसतात आनी आसूंक जाय. करेक्ट. इट इज नॉट दॅट, बट वेन इट कम्स टू गॉड देवा मुखार इट हॅज टू बी निश्काम कर्मयोग. निश्काम कर्म जावंक जाय. आमचे होकोत एकूच गोल आसूंक जाय, अंडरस्टँडींग. ब्युटिफूल. वी हॅव टू कम टू अ कॉमन अंडरस्टँडींग, अ शेअर्ड अंडरस्टँडींग. सामकें बरोबर. आमचे शेअर्ड अंडरस्टँडींग, आमची कम्युनिटी, आमचो बरोबर, आमचो भावार्थ, वी हॅव टू कम टू ग्रो. सामकें. तेन्ना तें निश्काम. सामकें. आनी आनीकय एक आसता कितें, फकत आपलो समाज ग्रो जालो न्ही, संबंद दुसरोय समाज ग्रो जातलो तेन्ना गोंयान भावपण वाडीक लागतलें न्ही. सो हातूंत भितर रोल तुमचो 2 रोल. एक तुमच्या आल्टरा वयल्यान तुमी उलयतात तें चर्चेन, ताचे भायर तूं आतां ताचे भायर पळय तुमची चर्च किंवा येशू क्रिस्ताची फिलॉसॉफी सांगता, आनी देवाचें उलोवप तुमच्या तोंडांतल्यान भायर येता. म्हणटकीर तुमी कितले रिस्पॉन्सिबल जावन भायरूय आतां कशें उलोवप हाची तूं एक बरी देख दिली आमकां. हय. हे परी हांवें सदांच टीव्हीर येयलां तेन्ना आय ट्राय टू बी मोर ऑनस्ट फर्स्ट. सारकें. एंड ऑल्सो डिग्निफायड. सामकें. एकूच भाशेन कितें बिशें तापोवप ना, बोवाळ मारप ना. सामकें. कितें कोणाचो डायरेक्ट गुन्यांव करप ना. सामकें. सोंपेपणी गुन्यांव मांडपाचो, बरोबर, पूण बऱ्या उतरांनी मांडूंक जाय. सामकें. आनी सगल्यांक आवडटा ते तरेन करूंक जाय. म्हणटच देर इज समथींग कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कम्युनिकेशन. आतां एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट हॅव टू डू वीथ वेदर इट्स पयलें ताका मिनींगफूल जावपाक जाय एक कम्युनिकेशन, तें मिनींग आसूंक जाय. तो नॉनसेन्स कोण उलयता, कितें उलयता कोण आयकतलो ना न्हू. सो दॅट शूड बी अ मिनींगफूल कम्युनिकेशन. आनी सांगलें इट शूड बी ट्रुथफूल. करेक्ट. द ट्रूथ अबाउट मी, आय कॅनॉट हॅव अल्टिरियर मोटिव्स. करेक्ट. इट हॅज टू बी फॅक्च्युअल. म्हणजे कितें तूं उलयता तें कॉन्टेंट शूड बी ट्रू. फोटींग पडना. सारकें. सारकें. हांव एक फोटींग न्हू आनी उलयता तें फोटींग पण उलयता. सामकें. तशें जायना. करेक्ट. ऑर्डर ऑफ फॅक्ट्स सामकें आहा तशें उलोवपाचें. सामकें. आनी दुसरें आहा एप्रोप्रिएटनेस म्हणजे कितें आसता, ताचे सेन्सिटिविटी. हांव उलयलो म्हणटच ताचो प्रभाव कितें जायत.
हें हाजें भान आसपाक जाय. हाजें भान आसपाक जाय. सामकें. सो दॅट युअर स्पीच हेज एप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन. सामकें. तुजें ओकेजन वर्शीप यू कॅनॉट दुसरें कितें करूंक जायना तें. इट हॅज टू बी एप्रोप्रिएट. सामकें सामकें. म्हणटच तें एप्रोप्रिएट न्हू म्हूण बसलेल्यांक कळटा. बरोबर. तें एप्रोप्रिएट न्हू आयकोतेल्यांक कळटा. कारण गोंयकार जो पळय इगर्जेन वता तो मनीस जगभर वता. तो मनीस जगांतलें ताणें बरें कितें फिलोसॉफी वाचिल्ली आसता, जगांतले फिलोसॉफी ताणें समजून घेतिल्ली आसता, जगार धार्मीक विचार म्हणटा तो कितलो मुखार पावला तेंय ताका खबर आसता. सो आनी हेकाच लागून न्हू म्हाका दिसता न्हू आमचे गोंयचे इवन फ्रॉम ऋग्वेदा वी हॅव दीस फेमस लेट गूड थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डिरेक्शन. वा. सगल्यो तुजी सगळीं दारां जनेलां उक्ती दर गोंयकारांची उक्ती. सामकी. आमी शिमय ओपल्यो. सामकें. आनी हे भाशेन आमची दारां उक्ती हा आमी सगळे ओपन. बरोबर. आनी ते आमचो वेळ सोंपला आनी ह्या थोड्या वेळा भितर तुवें आमकां सबंद एक फिलॉसॉफी सांगली. तातूंत भितर चर्च येशू क्रिस्तान जें कितें सांगलां तें सांगलेंच, पूण एक भारतीय तत्व ताजे फुडें वचून गोंयकाराचें तत्व तुवें सामकें बऱ्या उतरांनी सांगलें. आनी कशे तरेन एखाद्या धार्मीक व्यासपिठार जो कोण उलयता तो मागीर खंयच्याय धर्माचो आसूं ताका एक भान आसपाक जाय. आपूण सत्य उलयता, आपूण जें कितें उलयता तें मुखावेलो मनीस कितें चिंततलो हें चिंतून उलयता, समाजान भितर उचंबळाय जावची न्हय उलयता. आनी इतलेंच न्हय सगळ्या लोकांचें बरेंपण तातूंत आसचें, ताका लागून सगळो समाज वयर सरतलो. हें हो जो पळय कितें अर्थ आसा तुवें सांगला हो म्हाका दिसता गोंयकारपणाचो अर्थ आनी तो सगळ्यांक लागू जाता. आनी म्हाका दिसता आज ही पळय आमी ही पळय चर्चा केली ती चर्च फकत तुजे कम्युनिटींतले किंवा फक्त पाद्रीपणाचें शिक्षण घेवपीच लोक आसतले अशें न्ही किंवा आयकतले अशें न्ही, सगळे लोक आयकतले. समाजान भितर उचंबळाय निर्माण जावपाक जायना. आनी गोंय म्हणटा तें आमचे सारकें एक पवित्र जें पळय इतले शेकड्यांनी वर्सां ही पळय एक परंपरा चलत आयल्या भावपणाची ती फुडें व्हरपाक जाय. तर फादर विक्टर फेर्रांव तुमी इतलो वेळ काडून मुद्दम हांगा आयले आनी बरें उलयलें. तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया.